भाताचेर सरकारान 100 रुपयांची सबसिडी दिता म्हूण सांगून सरकारान फकत 2 रुपयाच दिले। 4 रुपयांक सरकारान फटयले म्हूण नेसाय कुट्टरेच्या शेतकारांचो आरोप। सरकारान सांगिल्ले प्रमाण 100 रुपया सबसिडी दिवची म्हूण शेतकारांची मागणी। कुट्टरेच्या शेतकाऱ्यांक पोरू परसोंदू भाताचे पीक बरे आयला। कुट्टरेचे शेतकार पयस वचून शेती करतात। ओंदू ताणे नेसाय वाठारात शेती केली, मात तांकां सरकारान 100 रुपया सबसिडी दिता म्हण सांगून फकत 2 रुपया दिल्यात म्हण तांचो आरोप। पैसा ये पाहिजे लॉस खान झाला नाही पासान बऱ्या येता लॉस आमना शेळा आधी पडना पासान पोरू किती झाले लॉस झाले पोरू लॉस झाले ते पाडी कांच लॉस झाला नाही भात बेजला लिहून आणि आम्ही धारी आम्ही एमएल लिहून आम्ही धारी गाडे हे चार्ज आम दिवपा पडनी आणि माने चार्ज माने बायलेजी मातसो बरो जाला पूण आम शेतां उदक पास पडला चड पडला आनी मातशें आड पडला तशें इबाड जाला भात चड जालो पोरू किती झाले पोरू चड जालें न्ही भरपूर चड जालें न्ही ओनू किती कमी जाला काय चड जाला पूण आड पोण चड इबाड जाला पावसाचे गेले जाले आड पडले आनी येवपा मेळना मिशनाचे 15 पण उरले तशें शेत वयता जायते जायते त्रास जाताय न्हू बायलांक जाय ते बायल मानाय जाय आनी आमगे शेत रोवन कितें आमगे पीक जालें ती जाल्यार आमकां तुवें एशें सबसिडी घाल जाल्यार आमकां तूं पयलीं सांगताय ते इमके येतले मागीर लास्ट आमकां 2 रुपया दिताय आमकां लुकसाण न्हू कितें फायदा आसपा जाय न्हू आमतले आतां म्हारगाय जाली कितली तुम कितली सबसिडी दिता म्हणले पोरू पयलीं आमकां 100 रुपया दीत म्हणले मागीर आतां तेणी आमकां 2 रुपया येयले गेले ते वर्सा तुम सरकारा कडेन कितें मागणी करता आतां तुजें आमकां आमगे रोयते न्हू आमगे गोंयचें पीक हें आमकां वाडोवन दिवपा जाय आतां बायलां कितलें बायल कितें हाडटाय जाल्यार तांकां हाय रेटीन दिताय आमगे कितें एपार बी भाजी अशें कितें बी रोयता बी जाल्यार कमी रेटीन मेळटा आमकां ते तुमकां सवाय मेळचें आमकां मातशें आमगे कितें आमगे म्हारगाय वाडोवपा जाय न्हू आमगे वाडोवपा जाय गोंयकारांची आतां ती वयल्या उजाटी बायले लोक येताय तांकां हाय रेटीन हें कोत्ताय। हांव आसा नेसाय आनी म्हाजे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता जे कुडतरेचे जे शेतकार आसात ते आपले भात हांगा हाडून ते भाताक वारें दितात आनी ह्या वर्साक तेंचें म्हणणें आसा खंय तरी तेंचें भात जें आसा हें बरें जाल्लें आसा। गेल्या त्या वर्साक पावस आनी वारो येयल्ल्या कारणान तेंचें शेत जीं आसा ती आड पडोन खंय तरी तांकां लुकसाण जाल्लें आनी भात कमी जाल्लें। ह्या वर्साक तितलें लुकसाण जालें ना, भात जें शेत आसा तें आड पडलेलें पूण खंय तरी भात गेल्या त्या वर्साच्या आनी ह्या वर्साक तांकां चड मेळना अशें तेंचें म्हणणें आसा। आनी तुमी पळोवंक शकता हे शेतकार जे आसा ते कुर्तरेसान हांगा जे भात मशिनांतल्यान काडून हांगा हाडटात आनी सुकयतात आनी हांगाच वारें करतात। तर तेंचें अशेंय म्हणणें आसा की सरकार तांकां 100 रुपया सबसिडी दिता म्हणलेली सरकारान ती खंय फक्त 2 रुपया दिली। तेंचें म्हणणें आसा की ती सबसिडी वाडयची 2 रुपयान कांय जायना। तशेंच बाकीचें सामान म्हारग जायत आसा शेत रोवपाची या भाजी रोवपाचें ते खंय तरी कमी रेटीन तांकां दिवचें जेणे जे शेतकार आसात ते खंय तरी आपल्याक फायदो जावं जे लोकांक जी भाजी जावं या भात जावं तेजी ती पुर्तता आसा ती खंय तरी चड वाडोवन दिवपाक शकतले। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।